सेंट मेरीज कॉन्व्हेंट हायस्कूल। म्हज्या काणयेचें नांव आसा ठणठणपाल। एका गांवांत एक जोडपें रावतालें। तांगेर जल्माक आयिल्लीं भुरगीं देवा कडेन वतालीं। कांय वर्सांनी तांगेर एक चलो जल्माक आयलो। होय चलो कांय दिसांनी देवा कडेन वतलो अशें म्हूण ताच्या आवय बापायन ताचो बारसो करूंक ना। पूण अजाप घडलें की तो भुरगो जगलो। बारसो करूंक ना म्हूण ताची आवय ताका ठणठणपाल म्हणपाक लागली। आवय म्हणटा तें आयकून बाकीचे लोकूय ताका ठणठणपाल म्हणपाक लागले। भुरगो व्हड जालो आनी इस्कॉलान वचूंक लागलो। ताचें ठणठणपाल हें नांव आयकून ताचे इश्ट ताका खूब चाळयताले। ठणठणपालाक आपल्या नांवाची खूब लज दिसताली, पूण ताची आवय ताका सदांच सांगताली, पुता नांवान कांयच नासता, आपली कण बरी आसूंक जाय आनी बऱ्या कणेन नांव मेळटा। एक दीस ठणठणपालाच्या इश्टांनी ठणठणपालाक खूब चाळयलो। ठणठणपालाक खूब राग आयलो आनी त्याच रागान तो इस्कॉल सुट्टकच घरा वचनासतना जे वाट दिसता ते वाटेन गेलो। चलता चलता ताका एक बायल शेणयो विकताना दिश्टी पडली। ठणठणपाल त्या बायलेच्या म्हऱ्यांत वचून तिका विचारलें, अगे तुजें नांव कितें? त्या बायलेन म्हळें, म्हाजें नांव लक्ष्मी। ठणठणपालान म्हळें, हें तुजें नांव लक्ष्मी जाल्यार तूं शेणयो कित्याक विकता? लक्ष्मीन म्हळें, कितें सांगू पुता तुका, म्हाजी मरे 4 भुरगीं आसात, तांकां खावपाक घालपाक म्हजे कडेन कितेंच ना, त्या खातीर हांव शेणयो विकून पोट भरतां। ठणठणपाल तें आयकून सुद्दां फाटीं सरलो ना, मुखार चलत रावलो। चलता चलता ताका एक जाणटेलो भीक मागतना दिश्टी पडलो। ठणठणपाल त्या जाणटेल्याच्या म्हऱ्यांत वचून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? ते जाणटेल्यान म्हळें, म्हाजें नांव धनपाल। ठणठणपालान म्हळें, हें तुजें नांव धनपाल जाल्यार तूं भीक कित्याक मागता? धनपालान म्हटलें, कितें सांगू पुता तुका, आतां हांव जाणटो जाला आनी म्हजे कडेन कितें कामूय जायना, त्या खातीर हांव भिकूच मागतां। पूण तुका खरें सांगू जाल्यार म्हाजें नांव धनपाल, पूण म्हाजे कडेन एक सुद्दां पयसो ना। ठणठणपालाक तेन्ना आपल्या आवयच्या उतरांची याद आयली, पूण तो फाटीं सरलो ना, मुखार चलत रावलो। चलता चलता ताका एका घरा मुखार गर्दी दिश्टी पडली। ठणठणपाल थंय वचून पळयत जाल्यार एक मनीस मेला आनी गर्देंतले लोक एकामेकाक सांगतात, अमरनाथ मेलो, अमरनाथ मेलो। ते ठणठणपालाच्या कानाचेर पडटा आनी ठणठणपाल म्हणटा, हें नांव तर अमरनाथ आनी तोच कसो मनीस मेलो? ठणठणपालाक तेन्ना आपल्या आवयच्या उतरांची याद आयली आनी ताणें घरा धांव मारली। ह्या काणयेंतून आमकां देख मेळटा की नांव कितेंय आसूं, कश्ट करूनच पोट भरता। धन्यवाद।